नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आजी हांव एक आयकलेली काणी सांगता. एक हळ्ळेंतू एक व्हड रूख आशिल्लो. भारी पुरातन रूख. येतरू ताका भरी गेल्ले. ते गेल्ल्यारी मस्तितले पक्षी तांगेले गूड करून आशिल्लींची. काळीं आशिल्लींची, कीर, पारवे, घुग्गुमा, पाक्को अशी मस्तितली पक्षी मात्र न्हय, प्राणी आशिल्लींची. खंयचीय रुखां येड्यांतू एक दिवडाल घर, खंयकीय येड्यांतू थोडे चान्न्यो, थोडे विंदूर, पानां मुळां पुरा सायळे, किमूस, मूस अशी मस्तितले प्राणी आशिल्लीं ते. एक मोवा मोसा गूडय आशिल्लो. त्या रुखां मुळांतू भरपूर सावट आशिल्लें. बोकडे न्हिदतालींची, गाय न्हिदतालींची, मनशाय तशान चमकून वता आसतना ते सावट पळयलें की ना एक घट बैसुया म्हूण लेकून ते बैसूनकी न्हिदोनकी मुखार सरतालींची. एक दिवस थंय आशिल्ले कायल्याक गांव भोंवन येवका म्हूण आश जाता. तो उपतरी उबून एक लागीं गांवां वता. थंय वचून एक रुखार बैसून सकयल पळयता. भर जन उट्ट जाल्ल्यांची. तांगेले हातां भरी बोड्डो फातोरू पुरो आसा. सकी लढाई जातस म्हूण ताका मना वता. ते अशी आयकूं प्रयत्न करता. पळयल्यार दोनी गुंप आसा थंय. एक गुंपा जन सांगताची हे जाग्यार हक्कू आमगेलो, हो जाग आमगेलो, हांगा तुमी येवच्या ना म्हूण आनी एक गुंपा सांगता आसाची. ते गुंपा जन हांकां ना 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 हे जाग्यार आमगेल हक्कू, आमगेल जागो, तुमी हांगा येवच्या ना म्हणून तांणी सांगता आसाची. तशी तांकां जोरान तोंडानय लढाई जाता, हातानय मान घेताची. हे कायलो पळयतर ताका एक मना वता हक्कू हक्कू म्हणून. तो ते आयकता आनी तशी मागशी येता. मागशी येवन ते आशिल्ले कायल्या पुरा ओट्ट करून सांगता, पळय मनश पुरा एक जाग्या खातीर आमगेल हक्कू म्हूण लढाई करून घेवचें हांव पळय ना गेलो. आमी तशीची हे रुखारी आमगेल हक्कू म्हूण दाखोवका न्हय. भाय आमी सब आपया, पुरा प्राणींक पक्षींक पुरा आपया आनी हे रुखा वयल हक्कू आमगेल म्हूण सांगुया म्हूण सांगता. पुरा कायले ओपताची. एक व्हड सभे आपयताची. पुरा प्राणी पक्षी पुरा ते सभे येताची. कायली सांगताची हे रुखा वयल हक्कू आमगेलो, तुमी पुरा हो रूख सोडून वचूका म्हूण म्हणटाची. तेन्ना कीर सांगता कांय पूण उरलो नका, तुगेले मात्र हक्कू कशें तें जेवचें. आमी हांगा आसाची, केन्ना की दुखून आसाची, आमी बिणी वचनाची, तुमी वचाची म्हूण सांगता. पारवो सांगता तुमगेले दोगालय हक्कू न्हय, आमगेल हक्कू, आमी हांगा आसचें म्हूण सांगता. दिवोड सांगता मेगेल पिज्जाल कालगती दुखून हांव ह्या रुखा येड्या आसा, तुमी कसो हक्कू सांगचें, मेगेल हक्कू म्हूण सांगता. अशी प्राणींनी पक्षील मध्येंतूय मेगेल हक्कू आमगेल हक्कू म्हूण लढाई सुरू जाता. हाजी तीर्मान करचें कोणें म्हूण लेखतना ते रुखा मुळा एक बोकड येता. ते बोकडी पळयले कुडले तांणी सांगताचे आमी त्या बोकडीले सांगया, हें लढाई तीर्मान कर म्हूण सांगुया म्हूण सांगताची. आनी बोकडीले सांगताची. बोकडीक केन्ना दुखून त्या रुखाचे तरणे पान खावचे आश आशिल्ली. आतां मेळ्ळले वेळ म्हूण ती सांगता, इतली कसले तुमी लढाई करताची हक्कू म्हणून. रूख कातून घालायची. कोण कोणाल गूड खंयची गेल्यार आसा ते तांक दियाची. दिवडा एक 4 बोटी दियाची. म्हाका मात्र एक 4 तरणेची गेल्ली दियाची. हांव मेजितल्या ते पान खावन वता म्हूण सांगता. जायत म्हूण पुरा जन ओपताची आनी हेर दिवस तो रूख कातरचो म्हूण एक तीर्मान जाता. आतां तो रूख हळू हांसतर उलयता. कसो हक्का विशय उलयता आसा तुमी, कोणाल हक्का विशय उलयतर आसाची. मेगेल वैरी तुमगेल हक्कू व्हय. इतली काळ दुखून तुमकां मेगेल वैरी गूड बांदून राबो सोडलेल्याक मेगेल वैर तुमगेल हक्कू दाखयता आसाची व्हय. म्हाका मेगेल जिवना वैर कांय हक्कू ना व्हय. तुमकां आलोचन करची शक्ती आसकी ना. कांय पूण वचून त्या मनशाल्या पळोवन न्हू तुमी नाका तरी शिकून आयल्यांच मू. म्हाका कातरली म्हूण लेखया.
पाय तुमकां मेळ्ळें गेल्ली पुरा सुकून वतरी मागीर वत्ताक पावसाक वाऱ्याक तुमकां खंय रक्षण मेळटलें. आलोचन करा थोड्याची. कसो हक्क उलयता तुमी. ही प्रकृती देवाल सृश्टी. देवान सृश्टी केलेले पुराय प्राणींक आनी पक्षींक आशिल्लो तसलो विशय वो. आमी हें वांटून आनी तूं जीवन करपा शिवाय हाजवेरी आमगेलो हक्कू दाखोवच्या वची न्हय. हें अर्थ करून घेयाची. येदोळताय तुमकां हांगा आसतना कसले पुणी विशयान तूं तोंदरे आशिल्लो बाद आशिल्लो तुमी चंदायेर ना आशिल्ली हें शिकयाची. हें मनशान तुमगेल्या शिकुका शिवाय तुमी मनशा लागीं हक्कू हक्कू म्हूण शिकची न्हय म्हूण सांगता. पुरा पक्षींक आनी प्राणींक लज्जी करता. हाणें सांगिल्लो विशय सत्य म्हूण कळटा. चेडवानो, आमी हे विशय अर्थ करून घेवका न्हय. नमस्कार.